गोंयांत अपघातांचें सत्र चालूच आसा। पणजे कदंबा बस स्टँडाचेर जाल्ल्या अपघातांत बशीच्या टायरा पोंदां चिड्डून एके बायलेक दुर्दैवी मरण आयलें। जाल्यार पर्वरी राष्ट्रीय महामार्गाचेर जाल्ल्या अपघातांत एका वेगान येवपी ट्रकान दुचाकी गाडयेक धपको दिलो। धपको दिल्ल्यान दुचाकीच्या फाटल्या सिटार बशिल्ली बायल उसून ट्रकाच्या टायरा पोंदां चिड्डून तिका आगताक मरण आयलें। तशेंच दुचाकी चलोवपी गंभीर जखमी आसा। अपघातांचो फुडलो तपास सुरू आसा। आज सकाळी पणजेन दोन अपघात झाले। ह्या दोन अपघातांची माहिती घेऊन हांव तुमच्या कडेन येयलो आसा। पयलो अपघात जो जालो तो पर्वरी हांगासर मेन हायवेचेर जालो, जो एक टेम्पो आनी एक टू व्हिलरच्या मदीं आसा। एक सिनियर सिटीजन कपल टू व्हिलरच्यान पणजे वाटेर येताले आनी तांकां फाटसून येवपी जो टेम्पो आसा टेम्पोन तांकां धडक दिल्ली आसा। आनी ह्या अपघातांत जी टू व्हिलरचेर जी जाणटी बायल आसली ती टेम्पो कोणा येवन तिका मरण येयलेलें आसा। जाल्यार तो जाणटो आसलो ताका बांबोळे हांगासर एडमीट केलेलें आसा। तेची नांवां जावन आसा जे एडमीट केला ते जोरोम डिसोजा, त्याची पिराय जावन आसा 73 वर्सां, जी गंभीररित्या जखमी आसा आनी तेंचेर अजून उपचार चालू आसात। जाल्यार जी जाणटी बायल ताका टेम्पो कोणा येवन मेली, तेका तिचें नांव जावन आसा मेरी डिसोजा आनी तेची पिराय आसा 67 वर्सां। ही एक घटना जी सकाळी पर्वरी जाली। तशीच एक घटना पणजे हांगासर बस स्टँडार जाली, जी एक बस पणजे बस स्टँडार येताली तेन्ना हनुमान मंदिरा कडेन एक जाणटी बायल उबी आसली, ती बशी पोंदा येवन तिकाय मरण येयल्लें आसा। ह्या घटनेची जी तपास जी आसा तपास पुलीस करीत आसा। ती दुसरी घटना घडली पणजे बस स्टँडार, तितून जी मरण पावल्या त्या व्यक्तीची अजून माहिती आमचे कडेन पावूंक ना। तेचेर तपास चालू आसा आनी ती माहिती मेळ्ळी की आमी रोखडेच तुमकां अपडेट करतले। पळयत राव गोमंतक टीव्ही खातीर हांव विनायक सुमन, पणजे।